तिळारी कनालान पंप बसोवन 5 MLD उदक मोपा विमानतळाक दिला। ताका लागून पेडण्या नागझर वाठारांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयला। शेतकारांक जाय तशें उदक वापरपाक मेळना। दुसऱ्या वटेन शेतांक उदका पुरवण करपा खातीर जे कालवे आसात ते कांय सुवातांचेर फुटून उदक फुकट वता। शेतकारांचे हित पळोवपाक भाजपा सरकाराक ही गजाल कशी लक्षांत येना होच मुळान प्रश्न आसा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असो नारो दिवपी भाजपा सरकाराक खऱ्यांनीच गरीब शेतकारांचे पडून गेल्ले आसा काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाला। मोपा विमानतळाक लागून शेतकारांच्या हिता आड वावर करपी सरकाराक केन्ना म्हण जाग येतली काय? हांव सध्या नागझर ह्या वाठारात आसा आणि ह्या वाठारांतल्यान एक 2 किलोमीटर अंतराचेर आमचो 13वो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो ग्रीन फील्ड म्हणून वळखपी मोपा विमानतळ जाता। ह्या प्रकल्पा खातीर जे उदक जाय त्या उदकाची सरकारान आयज मेरेन सोय केल्ली ना, परंतु फाटल्या सरकारान काँग्रेसच्या सरकारान पेडणे तालुक्याक जलसिंचन विभागांतल्यान जायत्या ठिकाणी जंय चडान चड शेती आसा थंय पाटबंधारे म्हणजे हे कालवे बांदलेले आणि ह्या कालव्यांतल्यान तिळारीचे उदक शेतकऱ्यांक दिवपाचो सरकारान यत्न केल्लो। पूण आतांच्या सरकारान जे नवीन प्रकल्प येता त्या प्रकल्पांक उदक खंयचे लागतले तेची सोय करच्या पयलींच प्रकल्पाक मान्यता दिल्या आणि आता शेतकऱ्यांचे उदक जे तिळारी प्रकल्पांतल्यान येता ते उदक आता ह्या कालव्यांतल्यान येता। ते उदका खातीर हांगासर 2 पंप बसयल्ले आसा आणि हे पंपांतल्यान मोपा एअरपोर्टा खातीर दिसाक 5 MLD उदक वयता असो एक अंदाज आसा। हांगासर जे 2 पंप बसयल्ले आसा त्या पंपांतल्यान एका सेकंदाक 100 लिटर उदक ओडटा अशी ह्या पंपाची क्षमता आसा।